तुम्ही आता काल विरेश बोरकार आरजीपीचो लोन MLA तो ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज मूव करता अगेन्स्ट द स्पीकर. हे विरोधी पक्ष नेत्याचे काम, हे तागेले काम न्हय. पण तुम्ही फाटल्या सेशनाक जे दिवस प्रश्न घालपाचो निमाणो दीस जालो ते दिवस तुम्ही मिटींग घेतली. तो टायम सोंपतकर म्हणजे क्वेश्चनात जर तर तुम्ही डिबेट सारखे करना जाल्यार खंयची फ्लोर मॅनेजमेंट. प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशनाचो दीस सोंपलो ते दिवस तुम्ही ऑपोजिशनाची मिटींग घेतली, तुमगे लिडर ऑफ ऑपोजिशन. हे खंयचे म्हणजे कशी हाव यू आर गोइंग टू. आणि तुम्ही थंय सांगता आमी स्ट्रॅटजी करता, वी आर गोइंग टू ग्रिल द गव्हर्नमेंट. वेर हांव तुका प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशनां दाखयता, व्हेरी इम्पॉर्टंट थोडीच. 2022 ताणें घाल्लें चिफ्टेन्स मेमोरियल करचें म्हणून ओजोन पर्यंत एक फातर लागूं ना. 2022 प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशन. ताजे नंतर विडो डिस्क्रिमिनेशनाचेर एक प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशन घाल्लें. आयलो कायदो कित्याक फॉलोअप जालो ना. ताजे नंतर स्टेपल फूड विजय सरदेसाय आनी हांचे हे सी फेरर पेन्शन वेन्झीचे प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशन. हाय अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेन्झीचे मार्च 2023 प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशन. खाजल लँडाचे विरेशाचे 31 मार्च 2023. ही इतली हेरिटेज कन्झर्वेशन पॉलिसी 28 जुलै 2023. 4 वर्सां जाली. प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशनां गव्हर्नमेंटाच्या एश्युरन्साचेर तुम्ही विड्रॉ केली हाऊसान, पूण ताजे नंतर फॉलोअप केलो. म्हणजे हे कितें हातूंतल्यान म्हणून हांव कितें म्हणटा की दिस इज ओन्ली फॉर रील. हे प्लेईंग टू द गॅलरीज. तुमकां गोंयचे फुडें वचूना, तुमकां कांयच पडून वचूना. तुमकां जस्टीस फॉर रिबेलोन जागे केले म्हणून तुम्ही निदांतल्यान जागे जाले. जी रेझोल्युशनां मांडल्या म्हणजे तेंच्यांनी उस्क्यानूच काडल्या ही सगळी घातलेली न्हू. आतां हे सरकारा कडेन 33 आमदार आहात. 33 आमदार म्हणजे 32 जाता. सो ते आपणाक जाय ते करता. ही रेझोल्युशन घातली तेंच्यांनी आपणाचें काम करूंक जाय. तेंच्यांनी फटींगपणां केली सरकारान. फॉलोअप केला काय ना केला हे हांव सांगूंक शकना, आमचे आमदारूच सांगूंक शकता. सो ह्या डिस्कशनान विशाल बाबान फक्त लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक डायरेक्ट टार्गेट करा. विशालान मरे पयलींच सांगला आपल्या काँग्रेसची सहानुभूती आसा बरोबर. आपण त्याच काँग्रेसच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक पर्सनली टार्गेट करप हे बरोबर म्हाका दिसता. बिकॉज ही इज नॉट परफॉर्मिंग आणि ही इज डॅमेजिंग द काँग्रेस पार्टी. आय वॉन्ट टू प्लेस इट ऑन रेकॉर्ड. परफॉर्मन्स इज डॅमेजिंग द काँग्रेस पार्टी. तू आता एक दोघी जण आपापले मत मागे प्रामाणिक मत म्हणना. लीडर ऑफ ऑपोजिशन खूप कमी पडटा. ताज्यान विधानसभेत राजूबाब हांव 2 मिनटां सांगता विधानसभे भायर विधानसभेन आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचे परफॉर्मन्स हे बरे. 2 मिनटां उलयता. रील परफॉर्मन्स रियली ही इज टू परफॉर्मन्स. आमी अलायन पार्टनर तेजे, आमी अलायन पार्टनर. हांव जे खऱ्या तें सांगता, ज्या जाग्याचेर वचून ताज्यान करपा जातालें तो विधानसभे सोडूनच दी. तूं विधानसभे ताण तेगे सोडून दी. सोडून आनी हाका 79 जेन्ना आमी जल्माक आयला तेदूच त्या वर्सा साकून ताका अनुभव, तागेल्या अनुभवा कडेन आमी कांयच उलोवपाक शकनात. आनी हे कायद्याचेर पोट धरून उलयलो तो. पूण ज्या मतदारसंघात वचून ताज्यान जें काम करूं जातालें तें करपाक खूब कमी पडले लोपी. खूब म्हाका सांग, म्हाका ह्या इतल्या वर्सां भितर तो 40 मतदारसंघ भोंवला. एलओपी 40 मतदारसंघ भोंवला. मतदारसंघ उरला. तूं सांग म्हाका खंयचो मतदारसंघ सारको. काणकोण कितले पडयलो बाकी जखमार. काणकोण कितले पडयलो तो आमच्या काणकोण 22 इलेक्शना ऐका येयला 22 एकूय कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्ना काणकोण एक जायला 2024 इलेक्शना ते सुद्दां मिटींग आमी लायली. ऐका 24 आयला 24 आयलो सांग्यार भोवला तुम्ही मीटिंग सावड्डी. ऐका झडपी नाही तो हा विटनेस तो आला माझ्या बरोबर लोकसभेचा इलेक्शन एक दीस आयला